बिट्स पिलानी शिक्षणिक संस्थेत हुशार आणि स्पर्धात्मक परीक्षेक जांकां बरे गुण मेळटात ते विद्यार्थी शिकतात। मात फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्ल्यान ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा। बिट्स पिलानी सारकिल्ल्या शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांच्या मानसीक स्थितीचेर अभ्यास करपाची वेवस्था ना काय कितें असो प्रश्न दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें उक्तायला। सरकारान हातूंत लक्ष घालून पालव वेवस्था ह्या शिक्षण संस्थेत आसा काय ना हाचो सोद घेवपाची गरज आशिल्ल्याचें मत दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हाणें उक्तायले। बिट्स पिलानी ही देशांतली एक नावाजती शैक्षणिक संस्था। ह्या संस्थेन भितर हुशार, बुद्धिमान आणि स्पर्धात्मक परीक्षेक जांकां बरे गुण मेळटात ते भुरग्यांक पावतात। पूण फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 हुशार भुरग्यांचे जाल्ले मरणां हो एक आमकां सगळ्यां खातीर एक हुस्क्याचो चिंतेचो विशय जाला। आतां हे कित्याक लागून अपघात घडटात? फाटल्या वेळा जेन्ना एक भुरगो मेल्लो कांय अवघ्या म्हाका दिसता 2 म्हयने पयलीं तेन्ना ताणें एनर्जी ड्रिंक अति वापर ताजो केलो, 2 घेतली किंवा 3 घेतली, ताका लागून ताचें मरण जालां अशें तरेचें आमी आयकल्लें। मरणां 2-3 गजालीक आतां जें पळय एक मरण जालां ताजे गूढ मृत्यू म्हणून नोंद जाल्ली आसा, अजून ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जावना। पूण 5 जाण 9 म्हयन्यांत मरप ही एक खरीच हुस्क्याची गजाल। आनी हें कित्याक लागून घडटा? शैक्षणिक स्ट्रेस भुरग्यांचेर आसता काय कितें? कारण भुरग्यांक स्पर्धात्मक, कारण भुरग्यांक खबर आसा चडांत चड शिकपाक जाय, ताजें प्रेशर, शिकून जायना ताजे फुडें ताज्या जिवनान आपूण सक्सेसफूल जातलो काय कितें। पळय दुसरो भुरगो आवय बापूय प्रेशर हाडटा, फॅमिली प्रेशर हाडटा, समाज प्रेशर हाडटा आनी समाजाची जबाबदारी उण्यांत उणें। खरें म्हळ्यार समाज एका तेंपार ही भुरगीं जॉयंट फॅमिलीन वाडटालीं, ताका लागून काका आसतालो, बापोल भाव आसतालो, बाकीची फॅमिली आसताली, तांकां एक सोशल सपोर्ट घरांतल्यान मेळटालो। त्या भायर एक्सटेंडेड फॅमिली, शेजारी आसताले, आनीक कोण मित्र आसताले हांचो सपोर्ट मेळटालो। सो तो एक सुरक्षीत वातावरणान जगतालो। म्हाका याद आसा न्ही, आमी ल्हानपणान आमी कितें पळयताले, बापूय तापताले, मारताले, आवय बापूय सामके आमकां धारेर दवरतालीं। पूण कोणें आमचे वेळार कोणें आत्महत्या केली आमी केन्ना आयकुना। कारण ताजो परिणाम कितें, एक सामाजीक स्ट्रक्चर आमकां कळत निर्माण जाल्लें जें आमकां आमची पोसवण करतालें। हालीं जालां कितें, हालीं भुरगे वतात, एकटे रावतात, इतले पयस बिट्स पिलानी देशांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यावयल्यान भुरगे आयल्यात। सो ते एकोडे पडटात काय कितें? तांचे प्रश्न, तांचे सामाजीक समस्या समजून घेवपाक ताजे मित्र उणे पडटात काय कितें? सोयरे तांकां जो कितें पालव दिवपाक तो पालव दिनात काय कितें? सगळ्यान म्हत्वाचें हांगा इन्स्टिट्युशनाची जबाबदारी येता। बिट्स पिलानी ह्या संस्थेन, येदी व्हडली संस्था, देशांत कितले तरी ताज्यो शाखो आसात, कितले वेगवेगळे विशयाचो अभ्यास थंय चलता, वेगवेगळे तज्ञ शिक्षक थंय आसात। तांची जबाबदारी कितें? शिक्षक आपल्या भुरग्यांक समजून घेवपाक उणे पडटात काय कितें? आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार हांवें म्हणटा ही संस्था बिट्स पिलानी एज ए इन्स्टिट्यूशन उणी पडटा काय कितें? कारण बिट्स पिलानी कडेन एक यंत्रणा जाय। आमचे हायर सेकंडरी आनी कॉलेजींनी बी कावन्सिलर नेमिल्ले आहात, ते भुरग्यांच्या मानसीक स्थितीचेर अभ्यास करतात, तांकां लागीं हाडून तांकां पालव दितात। येदे व्हडले इन्स्टिट्यूशनान अशे तरेची वेवस्था ना। येदे व्हडले इन्स्टिट्यूशनान अशे तरेचे भुरगे कितें करतात? अभ्यासा भायर तांची वागणूक कितें? ते भायर वता जाल्यार खंय वतात? तांची एकूण चालचलणूक, तांची एकूण मानसीक स्थिती हाजो अभ्यास करून तांकां पालव दिवपाची वेवस्था किंवा येवजण ह्या इन्स्टिट्यूशना कडेन ना। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान परत इंटरफियर करून अशे तरेची एक पालव वेवस्था ह्या इन्स्टिट्यूशनान आसा काय ना हाजो सोद घेवपाची गरज आसा।